वोट शेअर कसो 2020चो वोट शेअर आणि 2025चो वोट शेअर जरी टक्केवारी तेन्ना कमी आशिल्ली कोविडाक लागून पर्सेंटेजी वेल्यान लक्षांत येता की जे लोक भायर सरले ते लोक कोणा खातीर भायर सरले आणि 2025क जे लोक भायर सरले तांची टक्केवारी जरी चड आसली म्हळ्यार जनरली आमी म्हणटा की ते चड लोक भायर सरल्यार ते एंटी इनकम्बंट म्हणून खरेंच अशें जाला काय कितें तें पळोवया आणि मुखार या आमची पयली जे ग्राफिक्स आसा इज अ वोट शेअर ग्राफिक्स एंड इट इज अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक ते पळोवया आणि मुखार या तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली तुमचे नदरे मुखार येतल्यो. हे पळयात इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. बीजेपीचो म्हळ्यार चड मतदार भायर सरून पसून बीजेपीचो टक्को मतदानाचो जांकां वोट शेअर म्हणटा आमी तो वोट शेअराचो टक्को जो आसा तो वाडला कंपेर्ड टू 2020 तो कमी जालो ना. काँग्रेसीचो स्लायटली देंवला. काँग्रेसीक सीट जरी चड मेळ्ळी ह्या खेपेक तांचे टक्केवारी जी आसा वोट शेअराची ती स्लायटली देंवल्या. आरजीन फर्स्ट टायम झेडपी वेंचणूक कॉन्टेस्ट केले आनी तांणी सरळ 9%च्या वयर उडी मारल्या. आम आदमी पार्टीचोय टक्केवारी स्लायटली वाडल्या. म्हळ्यार तुमी जर पळोवपाक शकता जितली काँग्रेसीची कमी जाल्या जेम तेम तितलीच आम आदमी पार्टीची टक्केवारी वाडल्या. तो डिफरन्स पळयात. गोवा फॉरवर्डान फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट केला सो तांची टक्केवारी आसा आनी सगळ्यांत व्हडली टक्केवारी जी देंवल्या ती अदर्सांची टक्केवारी ही 24% वेल्यान ऑलमोस्ट 17-18% आयल्या. म्हळ्यार ऑलमोस्ट 6%च्या वयर ती डीप आसा. सो दीस इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आनी हें पळयतकीर एक गजाल लक्षांत येता आनी हातूंत भितर MGP इतल्याच कारणा खातीर ना कारण MGPन तेन्ना स्वतंत्र कॉन्टेस्ट केल्ले ते अलायन्सान आशिल्ले आनी तांची टक्केवारी ऑलमोस्ट 9 ते 10% जशी RGPची दिसता तुमकां तशी 9 ते 10% आशिल्ली आनी आतां तांणी 3च सीट कॉन्टेस्ट केल्यात आनी ती 3च सीट कॉन्टेस्ट केल्ल्यान तांची टक्केवारी ही आतां 2 ते 2.5% येवन उरल्या. सो दॅट इज वाय दॅट वील बी एन अनफेअर कंपॅरिजन. सो तातूंत भितर MGP ना. सो लौकीक ही टक्केवारी व्हेरी क्विकली आमकां कितें सांगता? प्रमोद आमी फाटले इलेक्शन आनी हे इलेक्शन मातशी सिच्युएशन्स वेगळी आसली. कोवीड टायमार ते इलेक्शन जालें पण ही जी टक्केवारी आहा भाजपान थोडे सीट कमी हांगासर हे केले पण भाजपान लास्ट टायम सुद्दां सिमिलर भाजपान लास्ट टायम कमी सीट ना एक सीट मायज म्हणल्यार अंदू 40 जाल्यार फाटले फावट 41 सीट लडिल्ले. काँग्रेसीन 30 आतां 36 कितले आहा ते तेंच्यांनी 37 सीट लडिल्ले आनी तेंचे जर दोगांचे टक्केवारी पळयत जाल्यार काँग्रेसीची मातशी देंविल्ली दिसता आनी एक भाजपाची मातशी एक अशें न्हू पण पर्सेंट पण नंबर ऑफ वाडिल्ली दिसता. नंबर ऑफ वोट्स अंदू हे पावटी जे कावंट जाले म्हणजे पर्सेंटेजीस वाडली तितून तो बरो सायजेबल एमावंट जाता. सो हांगासर व्हडले सिच्युएशन चेंज जाल्ल्याचे दिसना. काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डाक म्हणजे पयलीं एलायन्साच्यो खूब गजाली केल्यो मागीर तेजे उपरांत ते विस्कटले तेंचे हितून मतदारूय मदीं मातशे कन्फ्यूज आसले पण जे भाजपाचे मतदार इंटॅक्ट रावों जाय आसले ते इंटॅक्ट रावले. फक्त कांय सिटांचेर तांकां मातशे फाटी पडले ते कांय सिटांचेर जंय तेंच्यांनी पयलीं 19 तेंच्यांनी हितून काडलेले नॉर्थ गोवा काडलेले आनी सावथाक 14 ते हांगासर मातशे लिमीट जाले कमी जाले तेंचे हांगासर ते 18 उरले नॉर्थाक आनी सावथाक म्हाका दिसता 11 सिटांचेर उरले. 11 BJPचे आनी आतां MGP अलायन्सान आशिल्ल्या कारणान तेवूय धरचे पडटले की लास्ट टायमचे इलेक्शनां MGP भाजपा बरोबर नासली सेपरेट गेल्ली कारण तेन्ना सुदीन ढवळीकाराक कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप केल्यान 2020 हे इलेक्शन जालें. सो आतां तेंचे सावथान 11+2 अशे 13चेर पावले. लास्ट टायम ते स्वता प्लस तांकां एक इंडिपेंडंट तेंचो आमदार आहा आमदाराचो. हय. सो सिच्युएशन प्रमोद पळोवंक गेल्यार तशीच आवडलो. सो फरक तेंच्या वोट शेअरान पडना आनी सीट जरी तेंचे मातशे कमी दिसले थोडे कडेन तेंकां वरी आसले म्हणजे सारके रिवणा सारके सीट थंय तेंकां मातशी फायट दिली. काणकोणा सिटाचेर फायट दिली. खोला सारको सीट तेंचे कडल्यान काडून घेतलो. अशे थोडे सिटांचेर तेंकां चिंतचें पडटलें की खंय मिस्टेक जाले. आय थिंक दॅट बिगेस्ट डिफरन्स कम्स लौकीक तेजो तुवें काँग्रेस धरल्यार काँग्रेसीची टक्केवारी देंवली तरी थंय जो गोवा फॉरवर्डाची टक्केवारी आसा
आय थिंक दॅट इज अन एडिशनल पर्सेंटेज दॅट हॅज गॉन इन टू दॅट काँग्रेस किटी